तरणाटी आसल्या तुमकां ह्या आवय बापूय जाल्ल्यांक तुमच्या भुरग्यांक इस्कॉलांत सरप्रायज टेस्ट म्हणून दितात. सरप्रायज टेस्ट म्हळ्यार पयलें सांगनासतना एकच दिसा त्याच दिसा भुरग्यांक आतां तुमकां परिक्षा म्हणून. आज हांगा जमलेल्या आमकां एक सरप्रायज टेस्ट. मी उरिल्ल्या वेळार जायती तयारी करून येता हांव. आतां शर्मावान ती कितें आयकूंक आसा म्हणून. देखून आतां एक सरप्रायज टेस्ट. पूण म्हाका तुमी जाप दिजे म्हणना, तुमकां तुमीच जाप दिल्या पुरो तुमचे इतल्याकच. कोणाक पास जाल्या म्हूण बगता ती संतोश पावा. कोणाक आमी बरें करूंक ना म्हूण बगता तुमचे होमवर्क करा. कितें आतां टेस्ट हें. हाच्या शुभ वार्तेंत जेजूक आयकत आसतना जेजूची उतरां एका नमुन्यार कठीण उतरां म्हणल्या बरी बगतात आमकां. पळया, समाधान आमकां दिवचो जेजू म्हणटा. जेजू म्हणटा हांव समाधान हाडूंक येवंक ना. झूज कर्ण समाधान म्हळ्यार आमच्या घरा एक पेटो आसा, तो गोंगता. ताका ओगे बस पेट्या म्हणून आमी घरची मनशां सांगतना तो आमच्या आयकता आनी ओगे बसता. म्हणटस पेटो समाधानीन आसा म्हणून न्हय, आमी ताका जोर केलें देखून पेटो तो बसला. देखून संवसारांत ती जायते अधिकाराचे मनीस कोण तांकां विरोध करतात तांकां दमकून आतां सक्कड पळया तांकां उलोवंक अवकाश दिनासतना ओगी आसले पळोवन पळया आमच्या मदें समाधान कितलें जालां. म्हणून जबरदस्तीचें समाधान हाडचे दीस आयचे. तुमकां हांव कोणाक राजकीय विशयांत उलोवंक सोदिना, पूण तुमकां गोत्त आसा आमच्या जिणेक कितें अनवय करचें म्हणून. जबरदस्तेन आनी एकल्याचें झूज मांडून. पूण जेजू म्हणटा हांव समाधान हाडूंक येवंक ना. आतां कसलें समाधान हें? देवाचें राज केदाळ आमच्या मदें येता. आमकां तें सांगल्या शिवाय, ताच्या खातीर झुजल्या शिवाय उपाय ना. एक दोन दाखले दिता हांव मोगार पडच्या विशयाक. जेरेमिया प्रवादी आसा पयल्या तेस्तामेंतांत. तो म्हणटा सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुलयलोय आनी हांव बुल्लो. कित्याक? आपूण ना फावो आसल्यारय ताणें ताका आपयलो. देखून देवाचें उतर न्हय, म्हाका आपूण आपयता म्हणून तो म्हणटा आपूण बुल्लो. पूण देवाचें उतर म्हज्या हाडांनी म्हज्या शिराशिरांनी भरलां. देखून तें परगट केल्या शिवाय म्हाका सुशेग ना. उर्बा तें परगट केल्या शिवाय कोणीय म्हाका दामून धरूंक पळयत जाल्यार तें परगट केल्या शिवाय म्हाका सुशेग ना. येरेमिया प्रवादीची बोगणां. आमच्या मदें आमची सामाजीक परिस्थिती घेया. दोगां तरणाटी मोगार पडल्यांत खंयच्याय कारणा खातीर आवय बापूय विरोध करतात, या हेर कोणी विरोध करतात, या थोडे फावटी बुधबाळ सांगतात. पूण आमकां खबर आसा मोगान खतखतल्लीं मनशां तीं तुमी तांकां कितलोय विरोध करा ती आमचे कॅर करना. तांची दिश्ट फकत आमी एकामेकाचो मोग करता. देखून कितलोय विरोध आसल्यार आमकां आमचो मोग जी येयल्या शिवाय. चड करून तल्यांक विरोध कोण करतात? कुटुंबाची, समाज भोंवतणीची, आमच्या परत्यान आमच्या भोंवतणीची परिस्थिती आज आमी जाणाव. भाव भयणीनो, सामाजीक विशय उलोवचो म्हजो उद्देश न्हय. आज आमी सगळीं देवाचें राज मेळिल्लीं तीं खतखतीत मनशां. देखून आमचे थंय खतखतो स्पिरीट आसा जाल्यार हांवें म्हळें सरप्रायज टेस्ट आमी पास जाले हांव म्हणून लॅक. देखून देवाचें राज परगट केल्या शिवाय आमकां सुशेग ना. कित्याक आमचे भितर तो खतखतो मोग आसा, खतखतो स्पिरीट आसा. तो सांगजे आमी. देखून मोडकेचेर पेज शिजताना आमी कितलेय वयर बावाडे दांपून दवरल्यार खतखत आसतना भायर येताच. पूण आमकां विरोध करची उणी नांत. देवाचें राज आमचे भितर आसा म्हणटा आसतना परगट करतना आमकां उणें, आमकां दामून दवरून आमकां कितें आमची खेळकुळां करची उणी आसची नात. आनी ती खंय आसतली? आमच्या कुटुंबांनीच आसतली. पयलें
आमची भाऊ भयणां सासतेली, आमचो पती पत्नीन सासतेली, आमची भुरगीं सासतेली. त्या वेळार भाऊ भयणीन आमकां विंसवून करूंक आसा. आमकां कितें जाय म्हणटच आमच्या भुरग्यांचो, आमच्या घोवाचो, आमच्या बायलेचो, आमच्या आवय बापायचो आमी द्वेश करचो म्हणून न्ही, पूण आमची ती उर्बा, आमचो ते आसलो स्पिरीट दाखय जाय जाल्यार आमी झुजूंकूच जाय. हें आसा सांगचें आयच्या शुभ वार्तेन आमकां. आनी देखून पळया, सुरवेली पवित्र सभा, हांव एक दाखलो दितां. सुरवेली पवित्र सभा तांकां तांचे ती आसली उर्बा, ही क्रिस्ताच्या जिवंतपणाची उर्बा जियोंक ते प्रयत्न करता आसतना भोंवतणी तांचेच भाऊ भयणां म्हळ्यार जुदेवा हेर भाऊ भयणां तांकां केणटात, तांकां तांच्या सिनागोगांतावन भायर घालतात, तांच्या देवळांतावन भायर घालतात, तांकां धर्म भ्रश्ट तांणी केला म्हणून तांकां तांच्या समाजांतावनूच भायर घालतात. जाल्यारय आमची क्रिस्तांवां सुरविल्ल्या कांय नंतर एक 3.5 शेंकड्यां पर्यंत आमची क्रिस्तांवां झुजली, तांणी तांचो जीव दिलो. भाऊ भयणीनो, आमचो भावार्थ. आतां हाचें अनुवाय करचें, हांव फकत एक 2 दाखले दितां. 2 दाखले दितां. ते दाखले आमच्या जिणेक कशें लागू करचें तें तुमकां खबर आसात, तुमी करा. हांव ताच्या वयर चड इतली सांव दिवंक वचना. जर देवाचो स्पिरीट म्हजे थंय आसा, जर देवाचें राज म्हजे थंय आसा, हांव क्रिस्ताचो, हांव क्रिस्ताचें म्हणलें भोगप आमचे थंय आसा जाल्यार हे 2 दाखले दिता. आज आमच्या मदलीं कितलीं जाणां आमच्याच कुटुंबांनी वांटे फांटे जाल्यात आस्ती खातीर म्हणना हांव. आमच्या कुटुंबांनी वांटे फाटे केल्यात जाल्यात भांगारा खातीर, आनी खंयच्या जाग्या खातीर हांव म्हणना, भावार्था खातीर. भावार्था खातीर कितलीं जाणां आमचो भावार्थ सांडून आनी एका पंगडाक सेरवत आसतना घरांतलीं आमच्या वांटे फांटे जातात. कितल्या जाणांची भाऊ भयणां सोडून गेल्लीं आसात, म्हणटा आसतना परत्यान आमचे मदें वांटे फांटे आसात. त्या वेळार आमी कितें करचें? विंसवून त्या वेळाचें मनशापण दाखया. ती आमचींच भाऊ भयणी देखून मनशापण दाखया. पूण आमची तर्कां, आमचे राजावां हाच्या भायर वेतात. हांवें म्हाकाच लागू करचें जाल्यार तुमी म्हज्या कडेन उलोवचें जाल्यार थोडीं जाणां म्हणटात, कितें करचें फादर, आखरेक म्हजें सुद्दां न्हय. विंसवून तुमकां, तुमचें सोडता हांव. कितें करूं फादर, तुमी म्हज्या कडेन उलयल्ल्या बरें. तुमी उलयल्लें गुटांचें उलयल्लें उक्त्यान सांगता म्हणून न्हय, तुमी म्हज्या कडेन उलोवच्या बरी हांवें नटन करून सांगचें अशें. आखरेक म्हजोच भाव न्हय फादर, म्हजीच आवय बापूय न्ही. हांव इगर्जी घेता, वय म्हजो भावार्थ पाळटा, ती तांचेतल्याक आसूं दी न्ही. आमी येदोळच ताकटेन मापुल्ल्या बरी आमच्या मदें फरक करून जाला. आमी येदोळच सोडधोड करून जाल्या. जर तर आमच्या मालगड्यांनी सुरविल्ल्या पवित्र सभेनी आमच्या क्रिस्तांवांनी अशी सोडधोड गरजेतीकीत सोडधोड केल्ली जाल्यार आमी आज क्रिस्तांव आसतना आमकां आज हो भावार्थ आसतो ना. जर तर आमच्या मदें कोणी तर्क करता, म्हाका हो भावार्थ नातल्यार इवण न्ही, हांव म्हजे इतल्याक सुशेगाद जी येता, तसली येदोळच हांवें म्हळें परिक्षेन फैल जाल्या. केदाळ आमी म्हणटा ती म्हजींच न्ही. वंडे ताच्या उपरांत आमची कितें थोड्यांची हिपोक्रसी आमी म्हणटा ती चड आसा. हेरांचें खंडन करता ते पळय धर्म सांडून गेला तांच्या कुटुंबांत. आमच्या कुटुंबांत तेत आसतना इल्लेशे दोळे कान दामपी आहा म्हणून. दुसरो दाखलो, एका आवय बापायक हांव वळखता. तांची परगणिकी घेवनूच हांवें सांगचें हांगा. पयशेले एका गांवांत आवय बापूय आतां प्राय आसता दोगांय 70च्या 11च्या वर्सांनी आसात. 78-75 वर्सांनी आसचें एकलें धूव
खंयच्याय कारणाक लागून भावार्थ सांडून गेलें. भावार्थ सांडून गेलें मात्र न्ही, हेर पंगडांक सेरवालें. हेर पंगडांक सेरवालें मात्र न्ही, कातोलीक पयसभेची खेळकुलां करूंक सुरू केली. ताचे उपरांत आनी कितें. ताचे उपरांत थोडे आमच्या मदें मुवमेंटांत आसात इगर्ज मतेच्या विरोध नैतीकपणा विरोधी तांतू सेरवालें. आनी कितें मस्त. आवय बापायक उगडास दवरा, एकल्यान सुद्दू आवय बापायन शर्त घालें. आतां म्हूण नाकात फादर तुमकां सांगूंक सुलभ, आमकां तें पाळूंक म्हाका गुत्तू ना. तुमी कशें अणवाय करतात अणवाय करा. पूण भावार्थी एका क्रिस्ती जोड्यान केल्लें हें तांणी तांचे दुवे कडक्क सांगलें. आमच्या एका बागेवन कातोलीक पवित्र सभेक मानताय जाल्यार तुका घरा भितर रीग, नांत जाल्यार तुजी वाट तुका. एकल्यान सुद्दू आवय बापायन सांगिल्लीं उतरां, एका बागेवन कातोलीक पवित्र सभेक मानताय जाल्यार तुका घरा भितर रीग, नातल्यार तुजी वाट तुका. असली परिस्थिती पयशिल्ल्या गांवांत त्या एका कातोलीक क्रिस्तांव जोड्याची मात्र न्ही भाव भयणीनो, आमच्या भोंवतणी आसच्या हजार कुटुंबांची